Cecil, what you have to say regards to the arrest or the detention of the fruit vendors outside GMC? आज आम्ही पळयल्यार 7 सुमार सकाळीं तांकां डिटेन केला. आमी तेंचे फॉल्ट कितें ते आतां 18 जे वेंडर्स आमचे फ्रूट वेंडर्स जे आहा रायट फ्रॉम सान आंद्रे टू सांताक्रूज आनी इवन तालिगांवचे वेंडर आसा तेंचे फॉल्ट कितें कित्याक ती गोरीब बिकॉज दे आर फ्रॉम द एसटी कम्युनिटी तांकां कितें केन्नाय शिफ्ट केल्यार आनी केन्ना हिंगासून थिंगा आय मीन देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी from the panchayat side, from the MLA side to give them a proper area. आता आम्ही पळयता की कालसन ती रातीक फूल नायट ती थिंगा रावली ती कित्याक दे आर ऑल स्केर्ड कित्याक तेंचो जागो वयतलो म्हणून आनी आयज 7 सुमार पुलीस येवन तांकां मामलादार सांगता की बाबा उठ म्हणून कित्याक हायकोर्टाची ऑर्डर आहा. ओके हायकोर्टाचेर आतां वी हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट पूण एटलिस्ट सब ऑर्डर कित्याक दाखोवपाक जाय न्हू लोकांक की बाबा हें हा म्हणून आनी दॅट 5 कियोस्क तेणें तांकां दिला ते बरो जागो हा 5 कियोस्क दिला आनी ते वेंडराक सायडीक घातला हुंय सायडीक कोण नको मेन इम्पॉर्टन्स इज जेन्ना आमचे MLA आनी सरपंच 2 जुलयार दॅट वॉज ऑलमोस्ट 2 मंथ्स अगो तांकां प्रॉमीस केलेलें की बाबा हो जागो तुमचो हो तुमी हिंगा बसात म्हणून आतां प्रोसिजर कितें फॉलो अप कितें दॅट ओन्ली द MLA पंच मेंबर्स नो these are poor people, some of them are uneducated, तांकां प्रोसेस नको आनी हांकां डायरेक्टली तांकां शिफ्ट करता आयज कोण आहा तेंच्या वांगडा आयज एक MLA ना हिंगा एक पंच मेंबर ना हिंगा सांबाळपाक तांकां आमी येयले आतां झगडपाक आनी मातशें सांगपाक की बाबा हांकां मातशें सोडात म्हणून आनी आय वूड लायक टू थँक सुदेश यू नो कित्याक तेणें डायरेक्टली सांगलां ओके फायन ती तांकां हेल्प करपाक जाय म्हणून आमी तांकां रिलीज करता बेगीन सो आय एम थँकिंग सुदेश नायक फॉर एटलीस्ट लिसनिंग टू अस एंड हॅविंग देम रिलीज ॲट द अर्लियस्ट but this is the duty of the sarpanch MLAs who are elected by the people. 2nd of July when they were promised that this will be their area, आता तेंका आता detain केला आता आजपासून कोण ना येगा this should be done by them आणि आता ते process आणि procedure किती आहा ते a proper investigation should be done and it has to be taken forward पण कोण ना तेंका सांभाळपाक हा कित्याक ती गोरीब सो हेंच जाला आमचें सरकार जे कोण सोकले आहा ते गोरीब आहा ते तेंकां तर पेंडेमीक टायमार तुमी तेंकां इतले त्रास करता इट इज अ शेम तेंचे गुड्स हूंय आहा सगळे मिक्स अप जाला ती सारकी आय मीन इफ यू लुक एट देम ती बायल मातशें रोडोंक लागलेली थिंगा भितर पुलीस स्टेशन गेला तेन्ना I mean, this is what you are making them face. This is our elected representatives who don't care about them. So request करता की लोकांक की बाबा मातशें यो फुडल्यान आनी सपोर्ट करात जेन्ना आमचे फॅमिली मेंबर GMC वता आनी आमकां वेजिटेबल जे फ्रुट्स जाय वी बाय फ्रॉम देम बिकॉज इट्स द क्लोजेस्ट एक्सेस टू द टू GMC टू द हॉस्पिटल so we have to respect their time their energy many of them are widows over there this is the only source of income for them and you are making them detain today they have lost their business that time on 2nd of July they lost almost 10,000 rupees business they have still not been compensated they were promised but they were still not been compensated yet again today same issue so लोकांक सांगपाचें की बाबा पळयात ते आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आहा ते कशें काम करता लोकां खातीर आनी कशें सपोर्ट करता they should be given a proper place that's my humble request thank you